नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। गोय सरकाराची व्यवस्था जाग्यार घालूक केंद्रीय बीजेपी फेल। पडेल मंत्री आजी माजी आमदार म्हणटा परिकारूच परवडलो। इम्पोर्टेड मुख्यमंत्री नाका, मर्जाचोय प्लान कोल्ड स्टोरेजीत। काँग्रेसीची 16 आमदारांक घेऊन सरकाराची तयारी। राज्यपाला मुखार प्रस्ताव। राजभवनाचेर परेडीक आलेख सोडून 15। राज्यपालाक आपोवन व्हेल्ली दिल्ली। दर एकलो जावंक सोदता मुख्यमंत्री, नशीब आसा तोच जातलो। बीजेपीतल्यान कोणेच गाठिल्लो ना, सगळ्यो अफवा। सध्याचे विचारात फाल्यांचे न्ही, दिगंबराची मिडियाक जाप। मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचो मायनिंग बेल्टांतल्या 6 तालुक्यांनी 3 ऑक्टोबराक बंदाचो उलो। खासदाराक निवेदना, गावागावांनी कॉर्नर सभा। संसदेच्या अधिवेशना वेळार दिल्ली धरणे। फॉर्म्युलिनाचे नुस्त्याची गोंयांत एकूय केस ना। नुस्त्यातले फॉर्म्युलिन निसर्गीक, विदीन परमिसिबल लिमिट। सरकाराची हायकोर्टाक जाप। कोर्ट म्हणटा मार्केटांनी टेस्टिंग किट दवरात। ढवळे गावठी फोगान भुरगो जखमी। जळिल्ल्या रॉकेटाचे मेटल कवर पडले तकलेर। गावठी धोकादायक फोग करतल्यांची मागता चौकशी। आणि उदकावेल्यान म्हापशेकार कडले। काँग्रेसीक घेऊन पीडब्ल्यूडी घेराव। रस्तो आडायलो। 24 वरां भितर उदका पुरवण जाग्यार घालता। लोक रस्त्यार देवले उपरांत पीडब्ल्यूडीची जाप। गोय सरकाराची व्यवस्था जाग्यार घालपाचे बीजेपीच्या केंद्रीय ऑब्झर्वरांचे यत्न फेल गेल्यात जमा। हे ऑब्झर्वर परत वचून 24 वरां जावन गेली। दिल्ली बीजेपीतल्यान कांयच हालचाल ना, निर्णयूय ना। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण बीजेपीचे पडेल मंत्री आजी माजी आमदारांनी परिकारूच परवडलो म्हूण सूर धरला। इम्पोर्टेड मुख्यमंत्री नाका म्हणूनय बीजेपीत गट सक्रिय जाता। तातूंतच युती पक्षाक विलीन करपाचो प्लान कोल्ड स्टोरेजीत गेल्ल्यात जमा। गोय सरकाराची व्यवस्था जाग्यार घालूंक आयिल्ले केंद्रीय बीजेपीचे ऑब्झर्वर परत वचून 24 वरां जावन गेली तरी दिल्ली सावन बीजेपीतल्यान कांयच हालचाल ना। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण गोयच्या पडेल मंत्री आनी आजी माजी आमदारांनी युती पक्षांच्या मर्जराक खंय हरकत घेतल्या। मुख्यमंत्री पर्रीकाराकूच दवरचो म्हूण एका गटान नेट धरला। ह्या गटान ऑब्झर्वरा मुखार भुमिका घेतल्या ती खंय अशी, मुख्यमंत्री म्हूण पर्रीकारच आसा तसो आसचो। मूळ बीजेपी आमदारांकडेनूच चार्ज दिवचो। मित्र पक्षांक विलीन करून लिडर आयात नाका। केंद्रीय बीजेपी ऑब्झर्वरांनी 2 दीस पणजे रावन एकूण परिस्थितीचो अदमास घेतलो। रिपोर्ट शहा आनी मोदीक दिलो, पूण वेल्या पावण्यारूच गोयची व्यवस्था जाग्यार घालपाविशीं कांयच हालचाल ना। दुसरे वटेन सध्याचे परिस्थितीत पर्रीकारच मुख्यमंत्री परवडलो म्हूण बीजेपीचो एक गट सक्रिय जाला। सद्याक बीजेपीक काँग्रेसीचे नो डिसिजनाचे वारे लागला। सरकार करतना दाखयल्ली ती चपळताय आनी अलर्टनेस दिसना। बीजेपी कडेन पर्याय जाले चड, मात निमाणे एकूय धड ना। इम्पोर्टेड मुख्यमंत्री ना आनी युती पक्षांचे विलिनीकरणूय ना। केंद्रीय बीजेपी ऑब्झर्वरांनी 2 दीस परिस्थितीचो अदमास घेतलो। रिपोर्ट शहा आनी मोदीक दिलो, पूण अजून हालचाल ना। पर्रीकाराकूच मुख्यमंत्री परवडलो म्हूण बीजेपीचो एक गट सक्रिय जाला। बीजेपी निर्णयाक वेळ काडटा तितलो गटाची पकड वाडटा। नव्या मुख्यमंत्र्या खाला सरकार घट करूंक म्हूण बीजेपीचे ऑब्झर्वर नाका त्या पर्यायांचे प्रयोग करून गेले आनी निमाणे परिस्थिती पळयल्यार एकूय धड ना। 1.5 वर्सां फाटलो काँग्रेसीचो नो डिसिजनाचो वायरस आतां बीजेपीक लागलो आनी दुसरे वटेन 16 जाणांक घेवन काँग्रेस आक्रमक जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। बीजेपीचे तारू झेलता ते पळोवन काँग्रेस सरकार करूंक एक्टिव्ह। मंगळारा सांजे काँग्रेसीन सगळ्यात मोठो पक्ष म्हूण 16चो आंकडो राज्यपालाक दाखयलो। आलेख सोडल्यार 15 आमदार राजभवनार हाजीर। काँग्रेसीक बहुमत सिद्ध करूंक संद दिवची म्हूण सीएलपीचो राज्यपालाक प्रस्ताव। राज्यपालाक दिल्ली आपोवन व्हेल्ली। बीजेपी युती सरकाराक अजून लेखी 21चो तेंको आशिल्ल्यान काँग्रेसीक तिणे निश्चित जाप दिल्ली ना। काँग्रेसीचे 15 आमदार मंगळारा सांजे राजभवनाचेर वचून राज्यपालाक मेळ्ळे। आलेक्स आउट ऑफ स्टेशन।
काँग्रेसीच्या आमदारांनी बहुमत सिद्ध करून खासा विधानसभा अधिवेशन मागले. राज्यपाल खंय म्हणटा फाटल्या राज्यपालांनी कितें केला ते आपल्याक लागना. तिणे परिस्थितीचेर नदर दवरल्या. 4 दिसा उपरांत कितें ते सांगता. सरकार पडटा अशें म्हणून जेन्ना कळटा तेन्ना हे हाऊस डिजॉल्व करपाचें किंवा राष्ट्रपती राजवट लावपाचें किंवा सस्पेन्शन एनिमेशन हाडपाचें असले कार्य करपाक शकतात हेचे पयलीं आमी केल्ले आसा. ताका लागून आमी गव्हर्नराक विनंती केली की अशें करपाचें हें परत जर हेंचे तकलें आसत जाल्यार तुवें करपाक तांकां दिवची न्ही, अलाव करची न्ही, कित्याक 1.5 वर्सां भितर हें इलेक्शन येवपाक जायना. आनी जर हे प्रेजेंट गव्हर्नमेंट जर कॅपेबल ना, अशी कॅपेबल ना म्हणून दिसतात ते कॅपेबल नाच गव्हर्नमेंट चलोवपाक, जाल्यार संदी आमकां दिवची किंवा 5 वर्सां खातीर आमकां निवडून दिल्ले आसा ते 5 वर्सांचे मदीं इलेक्शन येवपाक जायना ही एक विनंती केल्या. जे सरकार जे आतां आसा ते आसून सुद्दां नसल्याक जमा आसा. आनी जे आतां 2-4 दिसां भितर जे दिसता लिडरशिपी खातीर किंवा रिजनल पार्टी आसा, लोकल पार्टी जे आसा त्यांचे खातीर होड लागल्या, हांव लिडर तूं लिडर, आनी अशें चल्लें आसा की हो लिडर आसा जाल्यार तो ना. आनी अशातले चलता आसतना जेन्ना एक सेशन आपोवचें, स्पेशल 1 दिसाचें सेशन आपोवचें आनी थंय मेजॉरिटी प्रूव करची ह्या सद्याच्या सरकारान, जाल्यार आमी लोकशाही पद्दतीन आमी मेजॉरिटी प्रूव करून दाखयतात की आमी जे सिंगल लार्जस्ट पार्टी आसाच, पूण आमकां मेजॉरिटी प्रूव करपाक संदी 1 दिसाचो हावजाक स्पेशल हाऊस आपोवचें आनी सद्याच्या गव्हर्नमेंटांनी मेजॉरिटी प्रूव करची, नाल्यार आमी मेजॉरिटी प्रूव करून दाखयता. आनी सगळे सविस्तर तिणें आयकून घेतले उपरांत तिणें अशें म्हणलें आसा की आपल्याक आनी 3-4 दीस दियात की सगळ्या हालचालीचेर आपलो लक्ष आसा, आपल्याक खबर आसा, आपल्याक गव्हर्नमेंटा मार्फत कांय अजून कळ्ळेंच ना, जे आमचे मार्फत जे कितें कळ्ळां तितलेंच हें आसा. आनी आज आयिल्ले आसा तेन्ना आपल्याक 3-4 दीस दिवचे आनी 3-4 दिसां भितर उपरांत आपूण जें तें कळयतलें. आमी तिका एक्सप्लेन केलें की अशें एक सिच्युएशन जावपाक शकता की फाल्यां समज अशें दिसलें की सरकार टिकपाक शकना जाल्यार दुसऱ्यांक चान्स दिना आसतना एक वेळा असेंब्ली डिजॉल्व करपाक शकता, राष्ट्रपती राजवट लावपाक शकता किंवा सस्पेंडेड एनिमेशन. हाजे पयलीं अशे इन्सिडेंट गोंयांत जाल्या. तिणें सांगलें की पयलींचे कितें जाल्ल्यो आसल्यो त्या टायमाचेर ते आपूण करतले अशें ना. आय वील गो बाय द लॉ अशें म्हणून तिणें एश्युरन्स दिला. आय वील गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. आय एम व्हेरी हॅपी. आम खूब खुशालकाय कित्याक आयज गव्हर्नरान आमकां सांगलां की 3 दिसां भितर शी वील कॉल अस. 2 वस्त म्हणजे दुसरी वस्त म्हणजे गव्हर्नरान एश्युरन्स दिला की आपण प्रेसिडेंट रूल घालचे ना म्हणून, आनी जी मिस्टेक गेले ते पावट जाल्यार ही मिस्टेक हे फुडाराक जावची ना. तिसरी वस्त आमी सांगितला सरकार चलना. आज गणेश चतुर्थी, नॉर्थ गोवा उदक ना, कोण लायट ना, सो सरकार चलना. सो हाचेर एज अ गव्हर्नर इट इज हर प्लेजर वेदर शी शूड dismiss this government or continue the government. So तिने सांगितलं आपण हेजेर कारवाय करतली आनी आपण डिसिजन घेतली आनी तुमकां सांगतलो. सर तुमचे कितें टॉक्स चालू आहात विथ युअर सेंट्रल लिडर रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ गव्हर्नमेंट ते चालू उलोवप चालू आहा तुमचें? whoever has majority will form the She government. is the custodian of the constitution, but any and effort she by has you, to take a stock of the situation. Once the assembly is called to prove the majority, and if we prove the majority, we will form the government. We have हे पहिली अशे परिस्थितीत गोंयांत राष्ट्रपती शासन लागू केल्ले वा विधानसभा स्थगीत दवरिल्ली म्हूण काँग्रेसीन राज्यपालाक दाखले दिले. ताचोच काँग्रेसीक हुस्को. ह्या 4 दिसांत बीजेपीच्या सेंट्रल ऑब्झर्वरांनी केल्ले युतीचे खतखत्याचे कितें जाता ताचेर काँग्रेसीच्या प्रस्तावाचो फुडार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आपल्याक बीजेपींतल्यान कोणेच गाठिल्लो ना. सध्या कितलेशेच जाण मुख्यमंत्री जावंक सोदतात. निमणे नशिबात आसा तोच जातलो म्हूण काँग्रेसीचो आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत उलयलो. आपूण वर्तमानांत जगता, भूत भविश्य काळाचो प्रस्न नाका म्हूण दिगंबराची ताचे बीजेपी मुख्यमंत्री पदा विशीं खबरांचेर मिडियाक जाप. तो बीजेपीचो मुख्यमंत्री जाता म्हूण त्यो खंय अफवा. मुंबय तो लालबागच्या राजाचे दर्शनाक गेल्लो. I came yesterday night. I was in Bombay. I had gone to visit Lalbagh Ganpati yesterday. My this nobody can change it. If it is not there, nobody can give it. I strongly believe in that. So there is no question of strictly seeing the dreams, nor feeling happy that somebody says that you are going to be the chief minister. I said I live in present. I don't live in past. I clarified that day. Many times people have told me, asked me when there was a rumor being spread. I said, there is no truth in that. Somebody is planting the story. I'm sorry, I'm present.
जगता हांव पास्टाक जगना आनी फ्युचराक जगना. Till date, nobody from BJP has approached you. Nobody has approached. Each one is free to give his opinion. Who can stop? There may be many people who want to become chief minister. That's what I said. Everybody comes written on this, so nobody can change. खंयचेय सरकार जावं ते स्थिर जाय. सद्याक प्रशासन सामकें हल्ला. ही परिस्थिती खंय गोंयाक फुडें व्हरपाची सोडून गोंयची वाट लावपाची. First of all, whichever government comes has to be stable. The administration today is in such a bad shape. It will now last more than 3.5 months. There's nobody you want to handle the thing, but there is at least no charge has been given to anyone. This is creating problem for them also. Everybody, this is creating problem. As a result, state will go behind. It will go backwards. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.